नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. फकत किरिस्ताव आमदाराक आपूण चूक केली ना ते आमच्या समाजाचे म्हण आपयले. इंग्लिश शाळा हो अल्पसंख्याकांचो अधिकार. डायसेशनाची हेडोनात विधाना. चाळीस क्रिकेट क्लबांचो मतदानाचो हक्क कित्याक काढलो? क्लबांच्या अध्यक्ष सचिवाक मतदानाचो हक्क कित्याक ना? हायकोर्टान जीसीए कडेन मागली जाप. आज सुनावणी. साळगांवा चोगम रोडार एक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो. मोटरीचो मोटरसायकलीक धपको. साळगांवचो शिवा कळंगुटकार गेलो. मोटर चलयतल्याक धरलो. सुलतान बेल्लारी खून प्रकरणातले सगळे आरोपी निर्दोष. 9 आरोपी आड आरोप सिद्ध करपाक पुलिसांक जमले ना. 2 आरोपी अजूनही फरारी. सुदीन बीएससी न्हयच. आपाचो परत पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांचेर आरोप. सुदीन बीएससीक 2 फावट बसून फेल. डिग्रीचेर प्रस्न. डॉक्युमेंट दाखोवन आपान मागलो राजीनामो. आणि आदले वस्ताद नॉर्वेक मारून इंग्लंड पावले. पहिल्याच फावट बायलांच्या वर्ल्ड कप क्वार्टर फायनलीत इंग्लंडान नॉर्वेक मारले 2-1. खबरो विस्तारान. आम्ही फकत किरिस्ताव आमदाराक आमचे प्रस्न मांडूंक आपयले जाल्यार कितें चुकले? ते आमच्या समाजाचे म्हण आपयले. प्रस्न मांडले तातूंत कसलीच चूक ना. धर्मीक मुद्दोय ना अशी भूमिका डायसेशन सोसायटीन घेतल्या. हो वाद जातकच पहिलेच फावट डायसेशन सोसायटीचे सचिव फादर जेफ्रीनोन सविस्तर मुलाखत दिली. माध्यम धोरणाप्रमाण अल्पसंख्याकांक इंग्लिश मुळावी शाळा मागपाचो अधिकार आसा अशेंय तांणी हेडोनाट उलयतना सांगले. You are somehow trying to create a pressure group of Christian MLAs. That was the message, that was the impression that was sent, which became controversial. Is there any problem if we invite them? Because we did not invite them as government representatives. They happen to be, but they happen to be members of our community. Is there any problem? If I call them, is there any problem? I don't see any problem. It's only, I think, the media created maybe, I don't think there will be any problem in the minds of the people at large. I don't think so. Some of them, there are objections. Other places, they said there are other schools to cater to the needs. So the reasons are being given. So I would not agree with both the reasons. First of all, any requests made, even made by others, there are objections. Even we raised objections when they're in the neighborhood. But I don't think this objection was sustained. Yet they were given. The second issue is regarding the primary school, which became also very controversial. You asked for a English medium primary school at Murji, and government replied to you saying that your request itself is against the medium of instruction policy decided by the government. Now, medium of instruction became a very controversial issue, and yet you asked for an English medium primary school. I think I'm right. What is the logic? I'm right. The cabinet already has taken decision with regard to the medium of instruction, where the policy of the government is to give grants to Konkani or to Marathi. But they have made also provision that for the minorities, they will allow to open English medium schools with grants. This is a rightful, and what we have asked is rightful demand. When the regular means are not achieving the desired effects, we go to the extraordinary means. That's what we did. It's a simple reason. जीसीएक हायकोर्टाने धपको दिलो. 40 क्रिकेट क्लबांचो मतदानाचो हक्क काढून घेतलो म्हण हायकोर्टान गोंय क्रिकेट संघटनेक नोटीस काढल्या. क्लबान नेमिल्ल्या व्यक्तीच्या जाग्यार क्लबाच्या अध्यक्ष वा सचिवाक मतदानाचो हक्क कित्याक दिवचो न्हय म्हण कोर्टान जीसीएक विचारला. हाचेर हायकोर्टान जीसीए कडच्यान आज जाप मागल्या. जीसीएचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकर दुसऱ्याची बाजू आयकनासतना आपल्याक जाय तेच करता म्हूण कोर्टान गेल्ल्या 58 क्रिकेट क्लबांच्या आदोगादान सोमारा हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. एनडी अगरवाल जीसीएचो वांगडी ना.
ताका लागून ताची वेंचणूक समितीचो अध्यक्ष म्हूण केल्ली नेमणूक बेकायदेशीर म्हूण याचिकादाराच्या आदोगादान दावो केलो. मतदानाचो हक्क आशिल्ले क्रिकेट क्लबांची वळेरी तयार केल्या उपरांत अध्यक्ष दोतोर साळकारान वांगडी आशिल्ले क्रिकेट क्लब अपात्र थारायल्ले असोय दावो याचिकादारान केला. क्रिकेट क्लबान मतदाना खातीर नेमिल्ले व्यक्तींचे वळेरेन गुड्डुलसांव केला म्हूण याचिकादारान दावो केला. क्लबांच्या वतीन मतदान करपाक क्लब आपलो प्रतिनिधी नेमता. ह्यो सगळ्यो गजाली लवादा मुखार व्हरून ताचेर उपाय काडूं येता म्हूण GCAच्या आदोगादान कोर्टाक सांगलें. क्रिकेट क्लबांचे अध्यक्ष आनी सचिवांक मतदानाचो हक्क कित्याक दिवचो न्ही म्हूण हायकोर्टान GCAक विचारला. केस आयज दनपारां सुनावणेक येता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. साळगांव चोगम रोडार सकाळी ॲक्सिडेंटात एकलो गेलो. मोटरसायकल आनी मोटारी मदीं ॲक्सिडेंटात 50 वर्सांचो शिवा कळंगुटकार आगताक गेलो. कळंगुटसान साळगांव वटेन येतल्या मोटारीन मोटरसायकलीक धपको दिलो. गाडयेन खंय ताका वडीत व्हेलो. मोटरसायकल सामकी काबार जाल्या. गाडयेच्या पात्रांवाक पुलिसांनी धरला. शिवा कळंगुटकार मंगारा सकाळी साळगांवसावन पेट्रोल पंपा वटेन येतालो. फुडल्यान आयिल्ले गाडयेन ताका धपको दिलो आनी ताका वडीत व्हेलो. मोटरसायकल सामकी काबार जाल्या. शिवा आगताक गेलो. ॲक्सिडेंट असो जालो, तो पेट्रोल पंपार पेट्रोल घालपाक वयतालो आनी ती जी व्हॅन आसली ती रॉंग सायडीन येवन तेचेर मारली. तो ॲक्सिडेंट ते 7:20च्या दरम्यान ते 7:30च्या दरम्यान भितर जाल्लेलो आसा आनी 108 पावोंक ना म्हूण आमी ताका आमच्या रवटान घालून PSC कांदोलीम व्हेलो. थंय दोतोरान ताका आमचो स्पॉट हो पेट्रोल पंपाच्या देगेक म्हणजे बॉर्डरीचेर कलांगूट ना सालिगांव मदींच तो ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी कार ड्रायव्हराक केला अरेस्ट केला. ताका व्हरान आमी PSC हेका दिला, पुलीस स्टेशनाचेर दिला. गाडयेकार दिल्लीचे कमल राजाक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. फुडली चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. सुलतान बेल्लारी खून प्रकरणातल्या सगळ्या 9 आरोपीक मडगांवच्या न्यायालयान निर्दोष सोडल्यात. आरोपी आड आशिल्ले आरोप सिद्ध करपाक सरकारी वकिलाक जमूंक ना अशें कोर्टान आपल्या निकालात म्हळां. तातूंतले 2 आरोपी अजूनय फरारी आसात. 11 जानेवारी 2011 ह्या दिसा मायणा कुडतरी पुलिसांक तकली कापिल्ली कूड मेळिल्ली. उपरांत ती कूड सुलतान बेल्लारीची आशिल्ल्याचे मुखार आयिल्ले. घेवया एक विराम.